ओके, आयज दोन नवे फेरीबोटी आमच्या ताफ्यान भितर येतात आणि ताचेच आतां इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. सायज तुमकां सांगिल्लें आसा, कॅपेसिटी ओल्ड कन्वे म्हणजे आमी ज्यो पयली फेरी आसात त्याच धर्तेचेर हे बांदले आसा. सिंगल इंजीन आसा आणि ताची टोटल कॉस्ट 1.3 crores 30 crores अशी ताची टोटल कॉस्ट आसा. आणि हे हातून घेतले नंतर आयज आमकां एक एडिशनल सपोर्ट मेळटलो की ज्या जाग्याचेर शॉर्टेज आशिल्ल्यो त्यो शॉर्टेज आसा ती आमकां कमतरता जातली. दुसरी आमची आसा की रो फेरीज आमच्यो परत एक फावटी हातून इन्फ्यूज जातकच खूब मोठ्या प्रमाणान आमचे जे फेरी बोटींतल्यान प्रवासी आसात तांकां खूब मोठे दिलासो मेळटलो. कित्याक सामकें इम्पॉर्टंट आनी ज्या तरेन ऑनरेबल सुभाष सर काम करता, ऑनरेबल मिनिस्टर बारीक सकयल्ल्या पातळीचेर ग्रासरूट लेवलाचेर काम करून आयिल्ले मनीस आनी लोकांच्यो समस्या, लोकांची तळमळ कितें आसा ही तांकां खबर आसा. आमी खुबश्या फावटी जावं राजेश बाब आमकां ह्यो फेरी रूट भरपूर लागतात, सो ताका लागून आमी खुबश्या फावटी ऑनरेबल मिनिस्टराक मेळटाले आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां अश्योर केल्लें की आपूण जाता तितल्या बेगीन आमी एडिशनल फेरीज ज्यो घालूंक जाता ते घालतले म्हणून. म्हाका दिसता आमचे सुद्दां बेतीन पेंजीम जो रूट आसा हांगाय पॉप्युलेशन भरपूर असल्या कारणान, लोकसंख्या चड असल्या कारणान हो एक बिजी रूट. सगळ्यांनी पयलीं आमकां आयज 2 फेरी आनी नीव मेळिल्ल्या बद्दल आमच्या R&D मिनिस्टर सुभाष बाबू फळदेसाय हेजें हांव काळजांतल्यान अभिनंदन करता आनी आमच्या सगळ्या मतदारसंघाच्या लोकांक आनी गोंयचे वतीन तेजें हांव खरोखरच काळजांतल्यान अभिनंदन करता. त्याच बरोबर आयज उपस्थित सुभाष फळदेसाय भाऊ, तशेंच आमचे भोसले सर, बाकीचे ऑफिसर आनी आमदार म्हजो मित्र केदार नायक, तशेंच बाकीचे तुमी सगळे जमले. आज आमकां खरोखर आनंदाची गोष्ट, कारण एक फेरी आमकां ओल्ड गोवा दिवार थंय मेळ्ळ्या आनी दुसरी फेरी आमकां चोडणा रिबांदर ह्या हेजेर मेळ्ळेली आसा. कारण तुमी पळयला लास्ट सुभाष भाऊ जेन्ना मिनिस्टर जालो R&D, तो कितले मोठ्यान कितले नेटान काम करता हें तुमकां सांगपाची कोणाक गरज ना. कारण तेणी येवन लास्ट टायम 2 फेरीचें इनॉग्रेशन केलें तेन्ना म्हजो मित्र केदार बाबूय म्हाजो कलीग आसलो. त्याच बरोबर आयज 2 फेरी म्हणजे 2 वर्सां भितर आमकां 4 फेरी, आमकां अजून 2 वर्सां जालना तरी 4 फेरी येयल्या आनी येणाऱ्या 6 म्हयन्या भितर आनीक 6 फेरी येवपाच्यो आहा. तेज्या उपरांत रो फेरी येतली. आमचो सगळो प्रॉब्लेम जो पळय आमचो गोंयभर जो ज्या जाग्यार फेरी लागता तो सगळो प्रॉब्लेम आनी खुबशी सुदारणा जाल्ली आनी हो सगळो सॉल्व जातलो